नरेश सावळ एक राजीनामा दिलो अकस्मात. तो राजीनामा आम्ही एक्सेप्ट केला. दुसरे मोगो पक्षाचे केंद्रीय समिती याचो सगळ्यांचो टर्म सोंपिल्लो आसा. 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत सगळे समिती सोंपिल्ले आसा. आज आमी मतदारसंघ समिती म्हणून आसता मोगो पक्षाच्यो त्यो सगळ्यो आमी बरखास्त केल्या. आणि नरेश सावळ हो वर्किंग कमिटीचो एक प्रेसिडेंट आशिल्लो. तो राजीनामा दिल्यार ती समिती आमी बरखास्त केल्या आणि सगळे अधिकार आज केंद्रीय समिती कडेन आमी दवरल्या. सगळ्या मेंबरांक आमच्या इलेक्टेड मेंबर्स ZP आसूं, सरपंच आसूं, कावन्सिलर आसूं, ते आमच्या बरोबर ह्या केंद्रीय समिती बरोबर आसतले. आज आमी लोकसभेची निवडणूक लागीं आयल्या आणि लोकसभेची निवडणूक आमी आज सरकारान भाजपा बरोबर आसा. तेन्ना आमी डिसिजन घेतिल्लें आसा की लोकसभेक भाजपा बरोबर वचपाचें. ते जो कॅन्डिडेट नॉर्थ आनी सावथाक दिता त्याचे बरोबर मोगो पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते, वोटर्स आणि पदाधिकारी आसतले. तशेंच आमचे पंतप्रधान मंगळारा सावथ गोवाक येतात तेन्ना मोगो पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमी थंय त्या मिटींग एटेंड करची अशें आव्हान करता. हांव सगळ्या मोगो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक किंवा मेंबरांक सांगूं सोदतां की पब्लिकाक जेन्ना आमी उलयता तेन्ना शिस्तीत उलोवचें, बेशिस्त खोपोवन घेवचें ना आणि मोगो पक्ष कारवाई करपाक फाटीं सरचो ना.